ऑन ड्युटीर आसतना दाबोळे विमानतळार CISF कर्मचारी म्हणून काम करपी नथुराम ह्या मध्य प्रदेशाच्या दादल्याक अचकीत मरण आयलें। गुवळ येवन पडिल्ल्यान ताका पयलीं चिखली हॉस्पिटलांत व्हेलो। उपरांत दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें। असैमीक रितीन मरण म्हणून दाबोळे पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। आग्नेल आश्रम वेर्णा ते नुवेच्या कार्मेल कॉलेजी मेरेन राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। होच राष्ट्रीय महामार्ग वेस्टर्न बायपास। फाटल्या कांय दिसां पयलीं वेस्टर्न बायपासाचें रुंदीकरण केल्लें। मागीर सरकार नुवेचो राष्ट्रीय महामार्ग कित्याक रुंदीकरण करपाक सोदता असो प्रश्न थळाव्यांक पडला। आग्नेल आश्रम वेर्णा ते नुव्या कार्मेल कॉलेजीच्या मेरेन रस्त्या कुशीकच्या वेगवेगळ्या शिक्षणीक संस्था आसात। रस्तो रुंदीकरण केलो जाल्यार भरपूर येरादारीची कोयणी जावन लोकांक त्रास जातलो। देखून हो रस्तो रुंदीकरण करचो न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। सोबितीकरणा उपरांत उक्ती केल्ली दोनापावल जेटी पर्यटकां मदीं परत एकदा लोकप्रिय जावपाक लागल्या। गोंया भायल्या पर्यटकांक 50 रुपया एंट्री फ्री आसूनय हांगा दर दिसा हजारांनी पर्यटक येतात। मात दोनापावला सर्कल ते जेटी मेरेन चलत वचचें पडिल्ल्यान पर्यटकांची निरशेवणी। गैरसोय पयस करपाक इलेक्ट्रीक बग्गी वाहनाची मागणी जावपाक लागल्या। वेंचणूक आचारसंहितेक लागून शिरगांव मये मायनिंग ब्लॉक 2 खातीरची जनसुनावणी निमणे रद्द करची पडली। गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पूर्व कार्यावळी प्रमाण बुधवारा 20 मार्चाक ही जनसुनावणी घेवपाचे निश्चित केल्ले। दिवचलच्या झाटये मल्टीपर्पज हॉलात ही जनसुनावणी जावपाची आशिल्ली अशें कळून येता। एसटींक राजकीय आरक्षणा खातीरच्या आंदोलनात आर्जीन वांटो घेतिल्ल्यान सरकाराक दिल्ली मेरेन शिष्टमंडळ व्हरचें पडलें म्हणून आर्जीचो दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार रुबर्ट पेरेराचो दावो। रुबर्टाचे हे दाव्याचेर गोकुवेदाचो सरचिटणीस रुपेश वेळीपाची टिका। भाजप एसटीक राजकीय आरक्षण दिवपा खातीर यत्न करता आनी ते खातीर केंद्रीय मंत्रिमंडळान थारावूय घेतला। ही लोकांची दिशाभूल म्हणून आर्जीचो आरोप। हो आरोप करतना आर्जीन हे आंदोलनात वांटो घेतिल्ल्यान भाजपाक दिल्ली मेरेन हो विशय व्हरचो पडलो असोय आर्जीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार रुबर्ट पेरेराचो दावो। रुबर्टाचे हे दाव्याचेर गाकुवेदाचो सरचिटणीस रुपेश वेळीपान आर्जीचेर चढाई केली।
मांद्रेच्या नारोबो देवस्थानाच्या वाठारांत CRZ नेमांचे उल्लंघन करून बिगर गोंयकारांनी बेकायदेशीर बांदकाम केला। कसलेच परवाने घेनासतना CRZ वाठारांत अशी बेकायदेशीर बांदकामां करपाक तांकां कोण परवाने दितात काय असो प्रश्न थळाव्यांक पडला। वेवसाय करपाच्या दृश्टीन ही बांदकामां चालू आसात। संबंधीत प्रशासनान हाचेर कडक कारवाय करची अशी मागणी मांद्रेचो थळावो संदेश सावंत हांणी केल्या। वीज खात्यान बार्देश आणि पेडणे तालुक्यातल्या 14,000 वीज गिरायकांक वीज बिलाची थकबाकी भरपा खातीर भौशीक नोटीस धाडल्या। ह्या गिरायकाकडल्यान खात्याक सुमार 10 कोटी परस चड रुपयांची थकबाकी येणे आसा। दिल्ले मुजतीत बिलां भरली ना जाल्यार कनेक्शनां तोडपाची शिटकावणी नोटिशीत दिल्या। दोडामार्ग तालुक्यातल्या तळकट खडपडे कुंभवडे वाठारांत 2 दिसां पयलीं पट्टेरी वाघ दिसलो। गोंयचे शिमेक लागून आशिल्लो दोडामार्ग तालुको हो जैवविविधतायेचे दृश्टीन पयलींच्यानूच समृद्ध। पट्टेरी वाघाच्या वावराक लागून आतां दोडामार्गाचे सैमीक महत्व आनीकूच वाडटले। दोडामार्ग तालुक्यांत ह्यान आदीं पट्टेरी वाघ दिसल्यात। जैवविविधतायेचे दृश्टीन समृद्ध आशिल्ल्या पश्चिम घाटात दोडामार्ग तालुक्याचो आस्पाव जाता। डॉक्टर माधव गाडगीळ हांणी दोडामार्गाचो आस्पाव इको सेन्सिटिव्ह झोनात केल्लो, पूण उपरांत नेमिल्ले कस्तुरीरंगन समितीन दोडामार्ग तालुक्याक इको सेन्सिटिव्ह झोनांतल्यान भायर दवरिल्लो। आतां पट्टेरी वाघाच्या दर्शनाक लागून दोडामार्ग तालुको हो जैवविविधतायेचे दृश्टीन खरोच समृद्ध आशिल्ल्याचें स्पश्ट जाता। अनियोजित स्मार्ट सिटी प्रकल्पाक लागून जावपी गैरव्यवस्था आनी धुळीचे प्रदूषण उणें करपाक सरकार आनी इमॅजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन हांकां बेगीन निर्देश दिवचे अश्यो मागण्यो करपी 2 जनहीत याचिका पणजे रावप्यांच्या एका पंगडान गोंयच्या मुंबय उच्च न्यायालयात दाखल केल्यात। हे याचिकेत IPSCDL हांचे सयत गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आनी हेर सरकारी एजन्सीक प्रतिवादी केल्या। हे याचिकेचेर फुडल्या मंगळारा सुनावणी जातली। दर्यादेगेवयली सगळी बेकायदेशीर बांदकामां पर्यटन खातें फुडल्या 2 म्हयन्यां भितर मोडून उडयतले खंय। मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान पर्यटन संचालकाक हे विशीं निर्देश दिल्यात। पर्यटन खात्यान ह्यान आदीं दर्यादेगेवयली बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयल्लीं।
गोयच्या म्हादय न्हंयचेर व्हडलें संकट उप्रासलां. मुखावयल्या लोकसभा वेंचणुकेक लागून सरकारान म्हादयच्या विशयाचेर पुरायेन दुर्लक्ष केलां. दुसरे वटेन गोंय सरकार व्यस्त आशिल्ल्याचें पळोवन कर्नाटक सरकारान गोंयांत येवपी म्हादयचें उदक भायले भायर घुंवडावपाचे यत्न सुरू केल्यात. गोंयांत येवपी उदक घुंवडावन व्हरपा खातीर कर्नाटकान चर मारल्यात. ह्या प्रकाराक लागून कर्नाटक कळसा मांडुरा प्रकल्प बेगीनूच पुराय करपाचे वाटेर आशिल्ल्याचें दिसून येता. कर्नाटकाच्या ह्या रडिया डावाचेर पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान तिडक उक्तायल्या. बायणा दर्यादेगेत जावपी बेकायदेशीर वॉटर स्पोर्ट्स उद्देगाचेर आळाबंद घालचो ही मागणी घेवन राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो फुडारी जुजे फिलिप डिसोजान बुधवारा मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. कलंगूटचे दलाल बायणा येवन बेकायदेशीरपणान वॉटर स्पोर्ट्स उद्देग करतात खंय. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालपाचें आश्वासन दिल्ल्याचें जुजे फिलिप डिसोजान सांगलें. एक एप्रिला सावन पणजे शारांत फकत इलेक्ट्रीक बशी चलतल्यो असो आदेश सरकारान काडल्या उपरांत खासगी बस मालकांनी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. सरकार आमकां इलेक्ट्रीक बशी घेवपाक मजत करता जाल्यार आमी बस घेवपाक तयार आसात, पूण आमचो रोजगार बंद जावपाक जायना अशें खासगी बस संघटनेचो अध्यक्ष सुदीप तामणकर हांणी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांकां सांगलें. उपरांत ह्या प्रश्नाचो बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान दिलें. उच्च न्यायालयाच्या आदेशावयल्यान मडगांव नगरपालिकेची भौशीक बांदकाम खातें, सिवेज विभाग आनी हेर संबंधीत अधिकाऱ्यां सयत बसका जाली. सिवेजीच्या उदकाक लागून सैमीक उदका स्त्रोत पेड्ड्यार जावन नावेलीच्या शेतकारांच्या पिकावळीचेर परिणाम जातालो. सिवेजीचो विशय सुटावो करपाक कमिटी स्थापन केल्ल्याचें मडगांव नगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी गौरीश शंकवाळकर हांणी सांगलें. उगवे गावातल्या रानात गवे आयल्यात. सध्या काजू बियांचो हंगाम आसून काजू मुट्टे लागीं करूंक कशें वचप असो प्रश्न शेतकामत्यांक पडला. जाल्यार राष्ट्रीय महामार्ग 66 वयल्यान उडयो मारीत धावत ते महामार्गार आलतड पलतड मारीत आसतात. हाका लागून महामार्गार वाहनांक अपघात जावपाची भिरांत उप्रासल्या. रान खात्यान ह्या गव्यांचो बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी लोकांची मागणी आसा.
बुधवारा पेडे वाठारांत 2 गाडयांमदीं अपघात जालो. भायल्या गाडयेन स्कॉर्पिओ गाडयेक नेटान धपको दिल्ल्यान हो अपघात घडलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण स्कॉर्पिओ गाडी चलोवपी चालकान मदींच ब्रेक मारिल्ल्यान फाटली गाडी चलोवप्याक अंदाज आयलो ना. कोणाकूच हातूंत जिवीत हानी जावना, पूण गाडयेचें मात लुकसाण जालें. टॅक्सीक स्पीड गव्हर्नर बसयल्लो. स्पीड गव्हर्नर बसयला म्हणून प्रमाणपत्रूय दिलें, पूण जेन्ना गाडी पासिंगेक व्हेली तेन्ना स्पीड गव्हर्नर चलना जालो. टॅक्सीकारान शोरूमाक सांगलें. शोरूमान म्हयनो काडलो. निवाणे कडेन चाळविल्ल्या टॅक्सीकारांनी कोलवाळे टोयोटाच्या शोरूमा कडेन वचून बोवाळ केले उपरांत प्रश्न सुटावो जालो. मावशे सत्तरी हांगा बुधवारा दनपारां अनंत च्यारी हांच्या फायबर स्क्रॅपाक उजो लागलो. उजो पालोवपी दळान योग्य वेळार उजो नियंत्रणांत हाडिल्ल्यान कुशीक आशिल्ल्या अनंत च्यारी हांचे घराचे व्हड संकट टळ्ळें. मात स्क्रॅपाक लागिल्ल्या उज्यान सुमार 40,000चे लुकसाण जाल्ल्याचें उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. विकसित भारताच्या नावान भाजपा आपल्या पक्षाचो प्रचार करता म्हणून काँग्रेसीचो आरोप. हे विशीं तांणी वेंचणूक आयोगा कडेन रितसर कागाळूय केल्या खंय. दुसरे वटेन राहुल गांधी हांणी नारी शक्तीचो अपमान केल्ल्याचो भाजपान पुरावो दिवपाची मागणी काँग्रेसीन केल्या. तशेंच भाजपान इलेक्ट्रोल बॉन्डाच्या नावान कसो पयशांचो गैरवापर केला ताचो व्हिडिओय प्रदर्शीत करपाची शिटकावणी काँग्रेसीन दिल्या. बुधवारा सावड्ड्या धड्या वाठारांत रेल्वेचो धपको लागून 15 म्हशी आनी रेड्यांक दुर्दैवी मरण आयलें, जाल्यार 2 रेडे जखमी आसात. सध्या लागसरच्या पशुवैजकी हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण रेल्वे ट्रॅकाचेर जनावरांक लागून जाळें बांदिल्लें, पूण कोणे तरी तें जाळें काडून उडयलें. देखून सगळीं जनावरां रेल्वे ट्रॅकाचेर येवपाक लागल्या. कांय वर्सां पयलीं अशीच घडणूक घडिल्ली.
लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर वाळपय पुलिसांनी सकाळी होणा पिसुल्ले भागांत तर सांजे वाळपय बाजार आनी हेर भागांत फ्लॅग मार्च काडलो. नावेली महामार्गा कुशीक कोयराच्यो राशी साचल्यात. ह्या वाठारांत कोयर उडोवचो न्हय असो तक्तो लावन लेगीत कोयर उडोवपी मात बिंदास येवन हांगा कोयर उडोवन मेकळे जातात. आतां थळावो आमदार उल्हास तुयेकार हांणी लक्ष घालून हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी जावपाक लागल्या. कोयराक लागून थळाव्या लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावये अशी भिरांत लोक व्यक्त करतात. फाटली 5 वर्सां जालीं हंड्रून कायसुवाचे लोक उदका खातीर वळवळे काडटात. आमदाराक पत्रां दिवन लेगीत थकलीं, मात आमदारान कांयच काना मनार घेवना. उदक ना जाल्यार करपाचें कितें म्हणून हंड्रूनच्या थळाव्यांचो प्रश्न आसा. घरांत कोण कामाक ना, दर दिसा 1,500चो टँकर हाडपाक परवडना, तेन्ना मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी हंड्रूनच्या थळाव्यांनी केल्या. कृष्णदास शमा गोवा राज्य वाचनालय आणि कलकत्ताच्या राजाराम मोहन रॉय वाचनालय हांच्या जोड पालवान पणजे सेंट्रल लायब्ररीत 3 दिसांचे शिबीर घडोवन हाडला. इंटरनेटाच्या काळात भुरगीं कसलीय गजाल मोबायलाचेर सोदून चुकीचें ज्ञान पसरयतात. पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांचें ज्ञान कशें वाडप अशा तरेचें मार्गदर्शन ह्या शिबिरांत दितात, अशें क्युरेटर सुशांत तांडे हांणी सांगलें. हालींच डांबरीकरण केल्लो आर्ले ते दामोदर सर्कल मेरेनचो रस्तो परतून एका खासगी कंपनीन गॅस पायपलायन घालपा खातीर खणला. सर्कला कडेन मारिल्लो खड्डो फाटले सुमार 25 दीस जाले उक्तोच दवरिल्ल्यान व्हडा प्रमाणांत येरादारीची कोयणी जाता. तशेंच संबंदीत कंत्राटदारान सुरक्षेच्या नदरेन कसलीच उपाय येवजण करूंक नाशिल्ल्यान ल्हान व्हडले अपघात लेगीत जाल्यात. तेन्ना अशा बेजबाबदार कंपनीचेर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या.